PWD, टुरिझम, WRD आणि GSIDC बारीक मोठे प्रोजेक्टांची कामां करीत असतात. तांचो बुन्यादी फातर आणि प्रकल्प पुराय जालो काय उक्तावण कार्यावळीचेर हजारांनी मोडटात. आतां PWDचोच कारभार पळयात. 500 कोटीच्या 56 प्रकल्पांचेर बुन्यादी फातर आणि उद्घाटनाचेर 2 कोटी 70 लाख कड्डिले. 2014 सावन आतां मेरेन PWDचे 81 मोठे प्रकल्प सुरू. 2220 कोटींचे 81 प्रकल्प सुरू केल्ले. 507 कोटींच्या 56 प्रकल्पांचे फातर उक्तावणां PWDच्या खर्चान. 56 कार्यक्रमांचेर खात्यान 2 कोटी 70 लाख कड्डिले. उरिल्ल्या कांय प्रकल्पांची उक्तावणां फातर बसयल्ले ना. कांय प्रकल्पांच्या कार्यावळींची बिलां येवचीं आसात. कांय प्रकल्पाचे सुवाळे कॉन्ट्रॅक्टराच्या बोल्सांतल्यान. इतल्यार ना, पत्रादेवी ते करासवाडा आनी फुडें बांबोळे मेरेन हायवे एक्सपान्शनाच्या प्रकल्पाचेर केंद्र सरकार 1,500 कोटी मोडटा. ताचो उक्तावण सुवाळो आनी जायराती धरून 22 लाख बुन्यादी फातराचेर मोडल्यात. ह्या 81 प्रकल्पांनी 40 लाख ते 800 कोटी मेरेनची कामां आसात. कांय बारीक प्रकल्पांच्या बुन्यादी फातर आनी उक्तावणाचेर सुद्दां लाखांनी कड्डिल्यात. 43 लाख मोडून बांदोड्या मडकय 24 टॉयलेट बांदले. बुन्यादी फातर आनी उक्तावणाचेर खर्च केलो 1,55,000. आल्तीन PWDच्या मुखेल ऑफिसाची इमारतीचो बुन्यादी फातर. 2 कोटी 62 लाखाचो प्रकल्प आनी बुन्यादी फातर बसोवपाच्या कार्यावळीचेर 69,000 रुपया खर्च. गांजे उदका ट्रिटमेंट प्लांट 99 कोटीचो प्रोजेक्ट. बुन्यादी फातराचेर 90,000 मोडले. PWDच न्ही, GSIDC, WRD, टुरिझम धरून कितल्याशाच खात्यांचो असलोच कारभार. फातर आनी सुवाळ्यांच्या खर्चातूच एक तरी बरो प्रोजेक्ट जावन पडपाचो. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.